येवकार हांव सुशांत सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। मनोहर पर्रीकराचो ड्रीम प्रोजेक्ट आशिल्लो अटल सेतू आयला दुरुस्तेक। पुला वयल्यान पणजे शारांत वचपी रस्ते जावपाक लागल्यात जाम। गोयच्या पक्ष नेतृत्वात काँग्रेसवाल्यांक जाय बदल। लढाय जिखपाची आसा संद, तरणाट्या फुडाऱ्यांनी उक्तायले आस्त। पीडब्ल्यूडीन भर पावसान खणले फोंड, देखून घरा आणि कपेलांनी घुसले उदक। प्रश्न बेगोबेग घालात जाग्यार एलिनान अधिकाऱ्यांक दिली तंबी। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। अटल सेतू हो आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचो ड्रीम प्रोजेक्ट आसलो। 5.1 किलोमीटर लांबयेचो भारतांतलो हो तिसरो लांब केबल स्टेट पूल, पूण दुर्दैवान पूल आणि पुलावयल्यान पणजे शारांत वचपी रस्ते जाम जावपाक सुरवात जाल्या। 14 जून 2014 ह्या दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ह्या तिसऱ्या मांडोळे पुलाचो बुनयादी फातर बसयल्लो। 27 जानेवारी 2019 दिसा तो पूर्ण जाल्लो। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि पर्रीकरान मेळोन ताचे लोकार्पण केल्ले। 5 फेब्रुवारीक येरादारी खातीर तो उक्तो केल्लो। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख। गोंय मुक्तीचे सुवर्ण महोत्सवी वर्स आमी मनयतात। वेगवेगळ्या पावंड्यांचेर उदरगत करून फुडारलेले गोंय म्हणून नामना जोडिल्ल्या गोंयान अजूनय कांय वाठार रस्त्याच्या प्रतीक्षेत आसात। अजूनय कितल्याशाच गोंयकारांच्यो मुळाव्यो गरजो पुराय जाल्ल्यो नात। पैंगीण पंचायत वाठारांतलो मार्ले हो तातूंतलोच एक गांव। फाटल्या कितल्याशाच वर्सांची लोकांची रस्त्याची मागणी आता खंय तरी पुराय जातली। मार्लेच्या लोकांक पक्को रस्तो मेळटलो। पळयात गोवा 365 चो खाशेलो रिपोर्ट। गोंय स्वतंत्र जावन आज 75 आमी सेलिब्रेट केली आणि आता हाजे फुडें 100वी सेलिब्रेट करपाच्या तयारीन आमी सगळे आसा। पूण ह्याच गोंयाक, ह्याच आमच्या राज्याक विकसीत म्हणून जी ओळख आसा, ह्याच आमच्या जाग्यार आजुनी कितल्याशाच गांवांनी रस्ते ना, कितल्याशाच गांवांनी लायट ना। देखून आजुनी लोक आपल्या प्राथमीक गरजे खातीर, मुळाव्या गरजे खातीर त्रास काडटात। अशीच परिस्थिती काणकोण तालुक्यातल्या पैंगीण पंचायत वाठारांतल्या माल्ले ह्या गांवांत आशिल्ली। ह्या गांवांनी लोकांनी रस्तो जाय देखून कितल्याशाच फावटी मागणी केली, पूण कोणीच हो रस्तो तयार करपा खातीर ज्या तरेन गंभीरताय घेवपाक जाय ती गंभीरताय घेतलीच ना। कांय वेळार हो रस्तो तयार करपा खातीर सरकारान आपल्या पद्दतीन हालचाली सुरू केल्यो, जाल्यार दुसऱ्या वटेन गव्हर्मेंटाच्याच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या ऑथॉरिटीन म्हणजे वेगवेगळ्या ऑफिसरांनी हो रस्तो आडायलो। कारण खंय हांगासर काम चलतना ह्या वाठारांतल्या जानवरांक त्रास जातलो हें कारण तांच्यांनी उबें केलें। आमी सदां येताले ते गाडी बी पडतून पडप आनी ते रस्त्यान सगळे खड्डे आनी तेका लागून आमकांय दिसतालें रस्तो केन्ना करता गव्हर्मेंट म्हण। मागीर तशें म्हणटकच आमी चिंतलें गव्हर्मेंट कांय आयकना, आमी हे इलेक्शनाचेर बहिष्कार घालया म्हण। जाल्यार कोण तरी आयकतलो, कितें तरी करतलो। अजून जर जावना जाल्यार परत तोच विचार येईल तुमचो। आतां आनी एक आमी प्लॅन चिंतलो, सिमेंट हाडपाचें, ते काल्यां हाडपाचें आनी मोटरसायकल वचपा तेजोच करपाचो, बेत घालपाचो। आमी चिंतलें, गांवच्या लोकांनी चिंतलें। आणि कोण वोट मागता ताका जाणवपाचो। आयज कितल्याशाच मागणी नंतर आणि भविष्कार घातल्या उपरांत आयज हो रस्तो पुराय जाता आणि ह्या रस्त्याचे काम सुरू ह्या दिसान जातले। देखूनच ह्या रस्त्याची आज काणकोणचे आमदार आणि डेप्युटी स्पीकर इजिदोर फर्नांडीस हाणें रस्त्याची पायाभरणी करून ह्या रस्त्याचे कामाचे उद्घाटन केलें। पळोवया खास हो रिपोर्ट। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर। गोयच्या पक्ष नेतृत्वात काँग्रेसवाल्यांक बदल जाल्लो जाय। पक्षातले जाणटे फुडारी आणि आयचे तरणाटे पिळगे मदीं देशभर संघर्ष चालू आसा। दिनेश गुंडूराव हो काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी सद्याक गोंया आसा। ताकाय तरणाट्या वावुरप्यांची मतां आयकून घेवपाची पडली। काँग्रेसीक सध्या गिराण लागला, तरीकय पक्षनिश्ठ फुडारी आनी वावुरपी खिंड लडयतात। सरकाराचेरय चोय वाटांनी हल्ले जावपाक लागल्यात। वेंचणुकेचे बिगूल वाजपाक लागल्यात। लढाय जिखपाची संद आसा अशें तरणाट्या फुडाऱ्यांक दिसता। पळयात। जे डेलिगेशन सदांच फिल्डार आसता, जे काम करता, जे एज्युकेशनान आसा, जे प्रोटेस्टान आसता, ते जे लोक काम करता ऑन फील्ड रस्त्याचेर वचून काम करता, तसे जे एक्टीव मेंबर्स आसा पळय तेंचे एक डेलिगेशन आयज आमी आतां आमच्या इंचार्जाक मेळटले दिनेश गुंडूरावाक।
आनी ताका आमी सांगतले जी आमच्या मनांची जी भावना आसा ती आमी ताका सांगतले आनी ताका इतलें सांगतले आमी कितें सद्या जो टायम आसा ताका सद्या आतां लिडरशीप चेंज करपाची गरज ना कित्याक जो आमचो लिडरशीप जर चेंज करूंक जाय आसली जाल्यार पयलीं करूंक जाय आसली कित्याक न्यू लिडर जो करपाचो आसलेलो ताका एक सफिशियंट टायम मेळटलो बाबा काम करपाक लागून जे ऑर्गनायझेशन परत रिबिल्ड करपाक लागून आतां लास्ट मुमेंट 6 म्हयने इलेक्शनाक उरले आनी आतां जर चेंज केले जाल्यार म्हाका दिसता तो न्यू कोण येतलो लिडरशीप येतलो तो सुद्दां कांय करूंक शकपाना लिडरशीप चेंज करपाची सद्या गरज ना आनी इतलें आमी सांगपाक सोदता जर आमचें हें लिडरशीप आयकना आनी ते आपल्याक जाय तें करपाक सोदता जाल्यार आमी आमचें कितें डिसिजन आसा पळय तें आमी ठरयलेलें आसा फाल्यां आमी पार्टीन रावपाचें काय पार्टी सोडपाचें हेजेरूय डिसिजन कितें आसा तें आमी घेतले आनी आमी आमच्या इंचार्जाक सांगतले दिनेश गुंडूरावाजीक सांगतले आमी तूं वयच्या पयलीं आमचो स्टँड क्लियर कर लिडरशीप चेंज करपाक सोदता जाल्यारूय सांगा आनी आमचो आतां फुडलें इलेक्शन जातलें तेन्ना आमचो लिडर कोण आसतलो खंयच्या लिडराच्या अंडर आमी फुडें इलेक्शनाक वयतले हेवूय क्लियर करून चलना तुम्ही फाटी पयलें तुमचे युथ्स आसा जायते युथ्स आसा ते काँग्रेस पार्टी सोडून वचपाक लागले उर्फान प्रतिमा कित्या खातीर कितें चल्लां तें पळय ती गेल्या तेच्या फाटल्यान डिफरंट कारण आसा बट आयज जें कारण आसा कितें इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा आनी आमचो सगळ्यांचो डिमांड आसा इतलोच कितें सद्या लिडरशीप चेंज करप ना कित्याक सद्या जर लिडरशीप चेंज केली जाल्यार हेजो इम्पॅक्ट बाकीच्या ऑर्गनायझेशनाचेर जातलो कित्याक आयज सगळ्यांची आमी टीम बिल्ड केलेली आसा ती आमी लोकांच्या लागून काम करता फिल्डार वचून काम करता आयज लॉकडावनाच्या टायमार जे युथान जावं आमचे NSU जावं महिला काँग्रेस जावं बाकीचे सगळे आमचे PCC ऑफिस बेरर जावं आमचे कार्यकर्ते जावं सगळ्यांनी कार्य केल्लें आसा ऑक्सिजना दिल्लेले आसा आमचे किट दिल्लेले आसा लोकांक असो हेल्प केलो आसा आनी हें कोण करूंक शकता जो एक्टीव मनीस आसा तोच करूंक शकता आयज सडनली कोण तरी सिनियर लोक येतले आनी आमी लिडरशीप घेवपाक शकता हातीन तें जावना हे 5 वर्सां खंय आसलेले लिडर हे 5 वर्सां हे लिडरशिपान कितें केलां एक तरी एज्युटेशनाक येयला एक तरी ग्रावंडार आसलेले लिडर आमचे खंयच नासले आतां लास्ट 6 म्हयने इलेक्शनाक उरला आतां तेज्या लागून हे लिडर आपूण फुडाकार घेवपाक लागले आसा सो आमी हांकां रिजेक्ट करता आमचें एकूच थाम मान्य आसा सद्या लिडरशीप चेंज करपाची गरज 35 सिटां आमचे कडेन वेकंट आसा 35 सिटाचेर आमी कॉन्टेस्ट करूंक शकता न्यू लोकांक हे फेस दिवंक शकता स्पेशली युथांक आमी रिप्रेजेंटेशन दिवपाक शकता आनी मेन म्हणटा ते लोकां कडेन आमकां लोकांचेर एक विश्वास हाडपाची गरज आसा कित्याक लोकांक आमच्या वरसून मातसो विश्वास फाटल्या दिसांनी गेल्लो कित्याक आमचे जेन्ना लोकांनी 17 आमदार दिले तरी आमी गव्हर्मेंट फॉर्म करूंक शकना हेज्या फाटल्यान BJPन एडवांटेज घेतली आनी परिकराक हाडून तेंच्यांनी चीफ मिनिस्टर केलो बट तेज्या उपरांत जे आमचे 12 आमदार आसलेले तांकांय ते आमच्या बरोबर रावना ते होलसेलान BJP वांगडा गेले सो लोक खंय तरी आमचे रागार आसा सो हेज्या लागून आमी लोकांचो विश्वास घेवपाची गरज आसा सद्या जर आमी परत हे लिडरशिपाकूच लागून जर झगडपाक लागले परत लोकांचो विश्वास आमच्या वयरसून वयतलो सो लोकांचो विश्वास दवरपाक लागून सद्या लिडरशीप चेंज करप ना आनी सगळ्यांनी मेळोन सिनियर जावं यूथ जावं ज्युनियर जावं बाकी सगळ्यांनी मेळोन म्हाका दिसता फिल्डार वचून काम करपाची गरज आसा गुंडूराव जो आमचो इंचार्ज आसा गोंयचो तेजी तो रेग्युलर विजीट आसता तो एवरी मंथ 2-2 म्हयन्यांनी तो विजीट करीत आसता आतां मातशी विजीट लॉंग जाली ह्या फावटी कित्याक हे फावटी आमचे लॉकडावन असल्या कारणान असो टायम लागलो आनी आतां ती जी विजीट आसा पळय ती आतां क्रुशल विजीट जाल्ली आसा कित्याक इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा 6 म्हयने इलेक्शनाक उरलेले आसा सो तेच्या लागून आतां जो मुवमेंट आसा तो इलेक्शनाचो मुवमेंट जावपाक लागलेलो आसा आनी तेच्या लागून म्हाका सगळे आमचे जे वर्कर्स आसा ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचे ऑफिस बेरर फ्रंटर ऑफिस सगळे जाण एक्टीव जावपाक लागलेले आसा तेच्या लागून आयज आमचो इंचार्ज येयलेलो आसा आनी इंचार्जा कडेन आमी आमचें एक डेलिगेशनूय मेळपाचें आसा गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आता घेऊया एक लहानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो संरक्षण वण्टीच्या बांदकामात घोटाळो जाला ताकाच लागून ओर्ली चर्ची कडली संरक्षण वण्टक कोसळ्ळी असो आरोप जातालो पूण थळावो आमदार चर्चिल आलेमावान हो आरोप भायर आयलो माती भुसभुशीत जाल्ल्यानच ही संरक्षण वण्टक कोसळ्ळी अशें चर्चिल सांगता पूण विरोधक आनी थळावे लोक चर्चिलाचे म्हणणे आयकून घेवपाकच तयार ना ह्या प्रकाराक लागून थळावो पंच बरोच चाळवला लोकांच्या पयशांचो दुरुपयोग जाल्ल्याचो आरोप करीत ह्या विशीं संबंदीत खात्या आड FIR दाखल करपाचें लोकांनी थारायलां दुसरे वटेन चर्चिलान लोकांचे आरोप फाफडून उडयत तांचेर फोग काडलो पळयात हें कुफुसांव तेमी प्लॅन केलो ज्या प्लॅन केलो तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो ना ना म्हूण तांकां कोणें पयशे दिले ना तो कंप्लीट टायमाचेर कितें जाता तो आतां थिंगा
कोसळला थोड्या जाग्याचेर. आतां ते तोंड फॉल्टी पडे आहा ताका पनिशमेंट आसतलो, त्या प्रॉब्लेम काय ना. तो फॉल्टी आहा वो तरी समज केन्ना हेजेर कितें आसता तुमकां खबर आसतलें. आगशी पडे ब्रीज बांदिल्लो न्हू, तेन्ना ब्रीज बँड जालो. तो ब्रीज बँड कितें जालो, तो ब्रीज ते हांबे बी विचारले एक एक पाटी क्ले पडे आहा, माती पडे आहा. ती माती एक एक पाटी स्ट्रॉंग आसता. सो आतां कशें जालें ते JICDचे चोयतले न्ही ते कितें ते कोणें पुश खावपा हे बी काय ना थिंगा. आनी मुगे पळय की डेव्हलप करता हांव पुश खावपा डेव्हलप करना. इज नॉट मायन. आमी हे घराक वाज आनी पुरो समजला न्हू. हे थोडेशे पळय पॉलिटिक्स जावन कितें दिसता काय हे न्हू पुश खावपा. आमी चोय हांव जे पळय मुगे घरा कडेन जे पळय मुगो कितें आहा आनी आज पासून आहा ते मुगे मागीर पाहिजे खूब आहा म्हाका समजला न्हू. सो हे आतां पळय कितें मागीर कितें जालें सडनली पळय प्लेन पडली थिंगा फुटेली ते इंजिनियर आनी ते सगळे गेले कोणें JCB गेले थिंगा. सो तेमी सांगिल्लें तेणे ही 10 एअर रिले ते साफ कर. तेणें सांगलें कॉन्ट्रॅक्टरान बाबा एअर रिले साफ करपाक गरज ना, जात तें जावं दी कित्याक आमकां कळोंक जाय कितें जाता तें आनी तेजी मागीर तें न्यूट्रल करपाचें. सो आज कितें जालां हांवें रोडो फोन केलो JICD. जुडान स्टेटमेंट दिला हाजेर तूं वाचलें आसतलो. जुडान सांगलां जें पळय कितें जालां तें आमी इन्क्वायरी करतले आनी ते आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागून घेतले. स्टार्टिंग साकून तेंगे एक चुकलां. तेमी तेजो प्लॅन सारको प्लॅन पळय आहा, बेजीक प्लॅन ऑफ स्ट्रक्चर आनी कितें आहा पळय ते केन्नाय आमकां सारको दाखोवंकू ना पयलो. आनी तातूंत भितर तांकां मोदी आमी जायते फावटी याद केल्लो ताका आडी तरी बीम घालना तें उरपाना. सो आतां हें 25-25 मिटरां पूण तेमी एक आडवो बीम घालपा जाय आसलो, तेमी तो घालूं ना. आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर जावं आनी कितें तांकां जायते फावटी येवन सांगलें पूण ते आमगे आयकपा रेडी नाका. हें पयलें. दुसरें हायट पळय आहा ती आमी 2.20 दिलेली पयलीं स्टार्ट केलें ती आतां 3 मीटर वयर जाल्या. आतां हे सगळें पयलें जाय तूं हे सगळें वेस्ट ऑफ मनी ऑफ पब्लीक. First of all, it is very sad to see that the money of our people, what is there, the taxpayers' money, is going into waste in this kind of a development where almost 5 crores has been spent on it. And you can see the quality of work which has been put into it. It looks like a lot of commission has gone to the ministers and nothing has been put over here. With this 5 crores, there is nothing done properly. If you look minutely, the filling is done by sand and mud. And there is no proper concrete structure. It looks like these engineers were just come out from school and they are doing their work over here. So this shows the quality of work what the government is doing, and we need to stop this. We need to change it because this is our hard-earned money what is coming into this. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. कुठ्ठाळे आयिल्लो मनीस निर्मित हुंवार शुक्रार मेरेन आटपात हाडात. चड मनीस धाडून भौशीक बांदकाम खात्यान भर पावसान खणून उक्ते सोडिल्ले फोंड फाल्यांच्या फाल्यां पुरून लोकांक थाकाय दिवचे. कुठ्ठाळेचे आमदार एलिनान रौद्र रूप धारण केला. भौशीक बांदकाम विभागाचे निष्क्रियतेचे पानवळ सध्या कुठ्ठाळकार भोगतात. जाग्या जाग्यार खणून दवरिल्ल्यान 2 दिसांच्या पावसात वाठारांतल्या घरांनी आणि कपेलांनी उदक भरलां. रस्त्यार जाल्यार न्हंयो व्हांवपाक लागल्यात. पळयात ही कुठ्ठाळेची अवतिकाय. Madam, what is the issue here in Kortali? Yes, the very obvious. With 2 days of heavy showers, water has been flowing out onto the road, and as you can see here, there is an outlet for water which is being blocked by mud. Now the workers are supposed to clear that, but unfortunately there are high tension lines, and because of that they cannot, and this has not been done. And therefore water rises, water has been going into the houses, water has gone into the chapel. It is very, very sad that people are suffering. On the other side of the road also people are suffering because water is gushing down and all the drains are filled with silt. And nobody has bothered to remove the silt. As a result, the water has entered into the compound, into the houses, causing havoc in the lives of these people. I think these people are suffering for too long. It's more than 4 years now that people are suffering. And I request the PWD minister to please give the necessary directions
to see that manpower is available first of all. I think BBL should send as much manpower that is needed to settle these issues, because people are now, they've reached their letters end. They stop the traffic in the evening. And I don't want this to happen, because these are pandemic times. People may be rushing to the hospitals and we cannot stop the traffic. So I request the PWD Minister, the Honorable Minister, to please direct TPL to send as much manpower that is needed to solve this issue at the earliest. By tomorrow, this issue has to be solved so that the waters flow smoothly and do not enter the houses and tackle. Madam, you spoke to any official today? Yes, I spoke to the Vice Chairperson of DPL, Mr. Joshi. I also spoke to our Chief Engineer, Mr. Parsekar, and they have been very cooperative. But it is not enough. Until the work is done, we have to stay focused. Thank you, ma'am. गोवा 365 खातीर कुठ्ठाळेच्यान हिरू महाली. सुकूरगिरीच्या शेतकारांचो प्रश्न 7 दिसां भितर सोडयलो ना जाल्यार संबंधित शेतकारांक बरोबर घेवन हायवे आडायतलो. पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटेन सरकाराक ताकीद दिल्या. राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाक लागून तशेंच संबंधित खात्याच्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाक लागून गिरी सुकूरची न्हंय आनी शेतां पुरवल्यांत. खूब वर्सां सोंसलें. आतां शेतकार ओगी रावचे नात. कंत्राटदार आनी सरकारी जावंय जावन राविल्ल्या अधिकाऱ्यांक आतां भोगचें पडटलें. खंवटेन शिटकावणी दिल्या. आयकयात खंवटेक आनी थळाव्या शेतकारांक. आमी लास्ट इयर हांव आनी जयेश साळगांवकर दोगूय जाण आयिल्ले हांगा, तेन्ना होच इश्यू आशिल्लो. प्रसंग असो जाता की सगळे लोक शेतीचें करूंक सोदता. आमचे वाडे, खर्रे, आराडी, सगळी गिरी, सगळीं शेतां बुडटा. आनी जो त्रास जी कश्ट कश्टकारी समाज काडटात त्या हालांचेर हे उदक उडयतात आनी एब्सोल्युटली एक्टींग इरिस्पॉन्सिबल. लास्ट इयर जेन्ना आयिल्ले तांकां आमी करेक्शन करून दाखयलें, कितें करपाचें तें सांगलें. आज प्रसंग असो जाला की तो नॅशनल हायवेचो कॉन्ट्रॅक्टर उदकाची पायपलायन सोडून बार्देजाक इज थ्रेटनिंग फॉर 7 days विदाउट वॉटर अँड नन ऑफ द इंजिनियर्स आर इवन इश्यूइंग अ शोकॉज नोटीस टू हिम. वाय? वॉट इज द प्रॉब्लम? We have come here today because when we were talking to the departments, they were not convinced की आम्ही सांगता ते आमकां सांगताले सगळें सारकें आसा म्हणून. सगळें सारकें आसा म्हणून आमी ह्या दनपारां आज शेतकाऱ्यांक गिरवडचे सुकूरचे आपयल्ले. लेट डेम टेल कित्याक ते खरे शेतान नासतात. ते खरे शेतांतल्यान कश्ट करून खबर आसा कितें जाता तें, आनी ते आज ताणें स्वता दाखोवन दिलां की दीस इज नीड्स टू बी डन. हांव सरकारा कडेन मागतां आनी ह्या PWD मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन मागतां तुमच्या माध्यमांतल्यान की please give immediate instructions to your required people and ensure that ह्या 7 दिसांनी सगळें काम जावपाक जाय. समज तुम्ही 7 दिसां भितर हे क्लियर करून दिना, if the national highway or something gets blocked, you may take action what you want. We will hold you responsible. की तुम्ही आज शेतकऱ्यांच्या पोटार मारिल्ले आसा आनी हे क्लियर दिश्टी पडटा वारंवार जाल्लें आसा. कित्याक एकदां मनीस एक गोश्ट सांगूंक शकता, परत परत वर्सभर येवप तेंच परत सांगप कितें तें जे सबस्टँडर्ड काम हायवेचेर चल्लां दॅट वी हॅव बीन एक्सपोजिंग. बट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर हिम टू अंडरस्टँड दॅट इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू एन्श्युअर काम घेतलें सेंटराचें खंयचें शेवटी आसा काम गोंयचें गोंया जाता आनी गोंयकारांक जाय तशेंच जावचें पडटलें. तुज्या बापाची खाण नीती जाय ते हांगा करपाक. सो ही हॅज टू एन्श्युअर दॅट वॉट वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर द पीपल ऑफ गोवा इज बींग डन. गिरी, वाडे, खर्रे, आराडी, सुकूर अशा वाठारांतल्या शेतकारांची ही समस्या. उदकांतल्यान व्हेल्लो हो अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिकल केबल जाल्यार सगळेंच सांगून वता. खंवटेन ह्या वृत्तीचोय समाचार घेतला. पळयात. अंडरग्रावंड केबलिंग ते केबल्स जे सोडल्या. आमकां जेन्ना सायक्लोन आयलो तेन्ना 3 दीस आमी दीस रात काम करून थोड्या एरियांनी लायट रिस्टोर जाली ना. तेन्ना सगळें जावन केबलान थंय आमच्या मशिनान केबल फोडलो. तो कोणें फोडलो? कॉन्ट्रॅक्टर फोडलो. नोटीस कोणें काडली? कोणेंच काडूं ना. थर्ड आज हो शेतकऱ्यांचो प्रसंग लास्ट इयर सांगिल्लो हांगा सांगिल्लो. म्हापसातार ग्रीन पार्का कडेन तिकलो पेट्रोल पंपाच्या पयलीं फ्लो ऑफ वॉटर हॅज बीन ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ हायवे डेव्हलपमेंट. आमी डेव्हलपमेंटाच्या आडीक ना. डेव्हलपमेंट जाय पूण करता आसतना इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू प्लॅन अँड एन्श्युअर की आमचे गोंयकार लोकांच्या पोटार तुमी पांय दवरना. ही माती तेंच्यानी हांगासली पयलीं खोल करपाची, पुला पोंदाक जें कितें आहा तें क्लियर करपाचें, तेन्नाच हें उदीक लोटतालें म्हणून. तरी तेंच्यांनी आयकूंक ना आनी करूंक ना. जे रोहन सरान सांगला पळय तेच सांगता. तेन्ना रोहन सर आनी जयेशाक हाडून आमी हांगा दाखयल्ले
करूंक ना आनी आयज आमची न्हू सगळी गिरी परवरी सगळी शेतां बुडल्यात. पयले आसतले जर सरकारान सुद्दां येता वयता हे हायवेन वयतात ते तेंच्या पोवची नादार मारची आनी जे समज लुकसाण जाता शेतकऱ्यांक जाल्यार ताका जबाबदार गव्हर्मेंट आसतलो आनी ही PWD आसतली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसाव. विसाव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार भारताचे प्रतिनिधित्व केल्लो गोंयचो फुटबॉलर ग्लेन मार्टिन्स बिरेस्ताराक गोंयांत आयलो. वर्ल्ड कप पात्रताय फेरयेंत अफगाणिस्ताना आड जाल्ले मॅचींतल्यान ताणें आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केलें. बिरेस्तारा दाबोळे विमानतळाचेर वचून वेळसावच्या लोकांनी ताका येवकार दिलो. भारता कडल्यान आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केल्ल्या ग्लेनान हे मॅचींत मैदानाचेर 68 मिनटांचो खेळ केलो. स्पोर्टिंग क्लब चर्चिल ब्रदर्स ATK मोहन बागाना कडल्यानूय ग्लेन खेळिल्लो. सेजा फुटबॉल अकादमीत 2014 वर्सा आपली कारकीर्द सुरू केल्ल्या ग्लेन मार्टिन्सान उपरांत उत्कृश्ट खेळ करत राष्ट्रीय पंगड्यात नामना जोडली. इंडिया खेळपा म्हळ्यार म्हाका एक सारकें इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी टू रिप्रेजेंट माय कंट्री एंड आय एम रियली हॅपी टू मेक माय इंडियन डेब्यू दिस टाइम एंड आय वूड लायक टू थँक ऑल द विलेजर्स फॉर ग्रीटिंग मी दिस स्पोर्ट. What was your experience? What was the experience in this World Cup? Yeah, this was my first time, so obviously it was very good experience for me, and even everyone supported me well, my teammates, my coach, and all the stuff. How you are looking forward? How should our Goan football should we go ahead? You do like this. So the youngsters, I think I just have one message: just keep working hard, and you will reach to your goal. You just need to keep working hard and be focused and be patient. म्हाका व्हडली खुशी पडटा की कारण म्हळ्यार म्हजो गांवचो भुरगो म्हज्या वॉर्डाचो बाब ग्लेन मार्टिन्स जस्ट 26 years old आनी तेणें आपलें स्टडी सेंट एलिनी हाय स्कुलान तेणें आपल्या ती स्टडी केली आनी हे स्टडी करतना ताका एक मोग जालो की फुटबॉलाचो आनी ह्या फुटबॉलान तो पयलो फ्रांसांत स्पोर्ट्स क्लब बेतालबाती अंडर 14 तो खेळपा लागलो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयान PUC म्हटल्यार प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राचे सामान्य स्वरूप सादर केला. आता पुराय देशभर PUC विशीं केंद्र सरकाराचो एकच नेम लागू जातलो. ह्या नव्या स्वरूपात नेम अधिक खर करतले. नेम मोडप्यांची वाहन नोंदणी रद्दय जावपाक शकता. केंद्रीय मोटर वाहन कायदो 1989 खाला रस्ते वाहतूक मंत्रालयान पुराय देशभर PUCचे स्वरूप सादर केला. तशेंच PUC डेटाबेस राष्ट्रीय नोंदणी वांगडा जोडल्या. वाहन धनियाचो मोबायल नंबर सक्तीचो केला. ह्या नंबराचेर वैधता आनी फी विशींचो अलर्ट धाडटले. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत पावसान कमी अधिक प्रमाणात हजेरी लायली. फाल्यां आनी परवा कांय कडेन उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.